नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बिहारात मतदार यादीच्या फेररचणुकेची प्रक्रिया सुरू. 80% परस चड मतदारांनी आपापल्यो गणना अर्ज भरल्यात. विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी घेतली चीनाच्या उपराष्ट्रपतींची भेट. दोनूय देशांमदले संबंद घटमूट करपाच्या नदरेन आसा ही बसका. भारताच्या अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हांणी 18 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटरावेली मोहीम सोंपोवन आसात परत येवपाचे वाटेर. कुसापती अशोक गजपती राजू आसतले गोंयचे नवे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या जाग्यार राष्ट्रपती कार्यालयांतल्यान जाल्यात तांची नियुक्ती. जोर्डन रायबंदर मार्गार नव्या रोरो फेरी सेवेक सुरवात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें आयज उक्तावण. पळोवया खबरो विस्तारान. वेंचणूक आयोगान बिहारांतल्या लागीं सगळ्या मतदारांकडेन थेट संपर्क प्रस्थापीत केला. बिहारांतल्या 80% परस चड मतदारांनी आपापल्यो गणना अर्ज भरल्यात. ह्या कामा खातीर राज्यांत 1 लाख BLO सेगीत कार्यरत आसात. प्रत्येक लोकांक मतदार यादींत सामान घेवपाचें काम चालू आसा. ज्येश्ठ नागरीक आनी दिव्यांगां खातीर खासा मजत करपा खातीर स्वयंसेवक सेगीत काम करतात. 4 लाखां परस चड स्वयंसेवक ह्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रणाली चालीक लावपा खातीर वावुरतात. ही खासा प्रणाली पुराय देश लेगीत आपणायतलो अशी आस्त आसा. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर चीनाच्या दौऱ्यार आसात. 3 दिसांच्या ह्या दौऱ्यार ते चीनाचे उपराष्ट्रपती हांग झेंग हांची बेजिंग हांगा भेट घेतली. दोनूय देशांमदले संबंद घटमूट करपाच्या नदरेन ही बसका आसा. मंत्री जयशंकर हांणी MCOचे बसकेक हजर रावन हे बसकेचें येजमानपद सांबाळटात. ह्या वेळार तांणी कैलास मानसरोवर यात्रेविशीं उलोवप केलें. Bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. भारताचे अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हे आपली 18 दिसांची आंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटरावेली मोहीम सोंपोवन परत येवपाच्या वाटेर आसात. Axiom 4 ह्या मोहिमे अंतर्गत शुभांशु शुक्ला आनी हेर 3 वांगड्या सयत फाल्यां दनपारां 3 वरांचेर कॅलिफोर्नियांतल्या दर्यादेग वाठारांत पावतले अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी दिल्या. ह्या प्रवासा विशीं अदीक माहिती अंतराळ तंत्रज्ञ अजय लेले हांणी दिल्या. भारत के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपने ह्यूमन सस्टेनेंस के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि आपके मसल्स वहां पे कैसे बिहेव करते हैं. दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है तो शुगर का प्रॉब्लम होने वाला डायबिटीज आदमी क्या अंतरिक्ष में जा सकता है या नहीं, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स है. बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो फूड के बारे में एक्सपेरिमेंट्स है. बेसिकली अलगी का एक एक्सपेरिमेंट है जिससे खाली फूड के नहीं ऑक्सीजन के बारे में भी हमें पता चलेगा. तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स को पूरा उनका आलेख देखें तो ये पता चलता है कि आने वाले हमारे जो मिशंस है, भारत स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करने वाला है, उसके बाद हमें मून के ऊपर भी ह्यूमन मिशन ले जाना है. तो ये सब मिशंस को मद्देनजर देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए हैं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज जावन 2 दिसांच्या ओडिशा भोंवडेर आसात. तांच्या ह्या भोंवडे वेळार भुवनेश्वर आनी कटक हांगा जावपी महत्वपूर्ण कार्यावळींनी त्यो वांटेकार जातल्यो. भुवनेश्वरांतल्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात त्यो वांटो घेतल्यो. ह्या वेळार ह्या संस्थानाच्या विद्यार्थ्यांक पदवी प्रदान करतल्यो. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। हमेशा सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया। किली किली बेंगना पदमोदी कुछ कहते हैं ना बहुत और किली किली बेंगना वेव समिट 2025 कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। गोंयचे नवे राज्यपाल म्हण पुसापती अशोक गजपती राजू हांची नेमणूक जाल्या। राष्ट्रपती कार्यालयान काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण पुसापती अशोक गजपती राजू हे सध्याचे गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या जाग्यार नियुक्त जाल्यात। ते ज्या दिसा कार्यालयाचो ताबो घेतले त्या दिसाच्यान तांची नेमणूक जातली। अशोक गजपती राजू हे म्हालगडे राजकारणी तशेंच आदले केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री आशिल्ले। नवे नियुक्त जाल्ल्या राज्यपालांच्या वळेरेंत प्रोफेसर अंशिम कुमार घोष हांची नियुक्ती हरियाणाचे राज्यपाल म्हूण जाल्या। तशेंच कविंद्र गुप्ता हे लडाखचे नवे नायब राज्यपाल आसतले। राष्ट्रपतींनी लडाखचे सध्याचे नायब राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर B.D. मिश्रा हांचो राजिनामो स्वीकारला। गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी पणजेच्या श्री महालक्ष्मी देवूळ, जामा मशीद, आवर लेडी ऑफ मॅरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन इगर्ज ह्या 3 धर्मीक स्थळांक भेट दिवन आपली कुशल कल्याण यात्रा पुराय केली। ह्या यात्रे वरवीं राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी कुशल कल्याण यात्रे अंतर्गत भेट दिल्ल्या धर्मीक स्थळांक 20 लाख रुपया भेटयल्यात। पणजेच्या महालक्ष्मी देवळाक भेट दितना देवळाचे सभासद गौरीश धोंड हांणी तांकां येवकार दिलो। तशेंच देवळाच्या सभासदां वतीन राज्यपालांचो भोवमान जालो। जामा मशिदीच्या वांगड्या वतीन शेख हसन मुस्तफा हांणी राज्यपालांक मशिदींत येवकार दिलो। निमाणे सुवातेर आवर लेडी ऑफ मॅरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन इगर्जींत राज्यपाल आनी तांच्या घरकान्नी इगर्जेचे पाद्री फादर सिप्रियन डिसिल्वा आनी हेरांनी येवकार दिलो। ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांच्या तशेंच देशाची शांती, सुख आनी कल्याणा खातीर कुशल कल्याण यात्रे वरवीं देवादिकां कडेन प्रार्थना केला अशें सांगलें। Concept of yatra to purify ourselves, pray for the Almighty, devote ourselves in front of our faith. So that is why I have almost visited one way or other way all the temples and churches, various masjids and Gurudwara and Jain temple, etc. etc. And today I am concluding it and visiting 4 or 5 madas also. We will go there within one or 2 days. And this yatra is intended, of course, Nurvardhan, Kushal. That means all languages same meaning. All Indian languages same meaning. That is
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी चोडण रायबंदर मार्गार नव्या रोरो फेरी सेवेचें उक्तावण केलें. ह्या सुवाळ्याक न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय, न्हंयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. द्वारका आनी गंगोत्री ह्या नव्या रोरो फेरयेची बांदावळ विजय मरीन शिपयार्डान 25 कोटी रुपया खर्च करून केल्यात. प्रत्येक फेरयेंत 15 चारचाकी, 40 दुचाकी आनी 100 प्रवाशांक आस्पावीत करूंक शकता. रायबंदर ते चोडण हो प्रवास 10 ते 12 मिनटांनी रोरो फेरयेंतल्यान जातलो. हो पुराय प्रकल्प भौशीक खाजगी भागीदारींतल्यान जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. ऑन द PPP बेसीस हांव आमच्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तेजे एंटायर टीम हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. सरकार इनोवेटीव प्रोजेक्ट फक्त रोड ब्रिजीस इतकेच न्ही तर आनीकूय बी लोकांक कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो हाचो सातत्यान विचार करता. आनी रोरो फेरी हे तेजें एक उदाहरण आसा. गोंयांत जवळपास 8 पेक्षा चड रुटाचेर फेरी चलता. आमी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो रोरो फेरी त्याय रुटाचेर चलोवपाचो आमचो विचार आसा. आमकां विजय बरीत ह्या कंपनीच्या मार्फत PPP तत्वाचेर ही फेरीबोट आमी सुरवात केल्या. इट इज एन हाय स्पीड झिरो कार्बन इमर्शन आनी देशांतली पयली रोरो फेरी म्हणपाक काय हरकत ना. गोंयांत सुरवात केल्या. इट इज अ ट्युरिस्ट अट्रॅक्शनूय आसा AC आनी अशा पद्दतीचो प्रकल्प सुरू केल्या बद्दल म्हज्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी इन फ्युचर उरलेल्या जाग्याचेर सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकारां लागीं उलयतना अर्विल्ले तंत्रगिन्यान वापरून ही फेरी सेवा चोडण रायबंदर मार्गाचेर लायल्या अशें सांगलें. आमी पळयतात की ह्या फेरीचो आमी केन्नाच कसोच एक्सिडेंट जावपाक शकना, कारण ताका 365 डिग्री जे रोटेशन आसा तें मेळटा. 5 सेकंदां भितर जर लक्षान आयलें की फुडल्यान कितें तरी दुसरें वेसल येता जाल्यार ते डायवर्ट करून दुसरे वटच्यान वचपाक शकता. हाची स्पीड आसा ती पयलींच्या पेक्षा डबल आसा. हांगा जो पॅसेंजर कोणी येतलो, गाडी घेवन येतलो, म्हाका हांव पूर्णपणे खात्री दिवपाक शकता 12-13 मिनटाच्या वयर ताका पूर्ण आपली जर्नी करपाक ताच्या वयर टायम लागचो ना. जो पयलीं एखादे वेळ अर्दवर लागतालो, एक फेरी गेली दुसरी फेरी गेली ताका वचपाक मेळनाशिल्लें. एकाच बरोबर जर 16 वाहनां गेली जाल्यार सगळें बरे तरेन जातलें. आनी तिसरें वैशिश्ट म्हणल्यार आमी हांगा 2 व्हिलराक पयलीं आमी चार्जीस लावपाक पळयताले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें की ताच्या नंतर आमी रिव्यू घेवया, लोकांचे अपेक्षा कितें आसा, लोकांक जर बरें दिसलें, कम्फर्ट मेळ्ळें, लोक जर सुरक्षीत महसूस करता जर जाय जाल्यार दुसरे फेरी घालता तेन्ना आमी परत एक फावटी पुनर्विचार करया. त्यामुळे आयज पॅसेंजराक आमी तिकेट लायनात, आमी 2 व्हिलराक तिकेट लायनात. फक्त 4 व्हिलराक 5 रुपया जर पास काडलो जर जाय जाल्यार 5 रुपयांची वाड आसतली. जे डेली कॉम्युटर आसात तांकां 5 रुपया सुबेज घेवचे पडटले. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक तशेंच खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या रोरो फेरी सेवे विशीं समाधान उक्तायलें. हो प्रोजेक्ट फक्त लोकांची सेवा इतलोच न्ही तरी ह्या हितूच्यान आमच्या सैमाचें जें पर्यावरण आसा हांगा सुद्दां त्या रोरो फेरीच्या माध्यमांतून खूब कमी जातलें. हो एक तातूंतल्यान एक प्रयत्न आसा. गोंय हे जगाचो एक टुरिस्ट स्पॉट आनी ह्या स्पॉटाक नवीन नवीन अशें इनोवेशन तशें केलें की खंय आनी ट्युरिस्टाचें आकर्शण जाता. म्हाका सांगपाक बरें दिसता की ही रोरो फेरी पळोवन ट्युरिस्टांक आनी इल्लेशें प्रयत्नान ट्युरिस्टाच्या येवपाच्या हातूंतल्यान वाड जातली आनी गोंयचो ट्युरिजमूय त्याच बरोबर वाडटलो. सगळ्यांत म्हत्वाचें की लोकांक जो लायनी रावपाचो वेळ तास खर्च जालो तो हाज्या फुडें हांगा वेटींग करची पडची ना. आनी म्हणून लोकांची सुरळीत ट्रान्सपोर्टेशनाची वेवस्था हांगा जातली आनी ह्या खऱ्या हाचो उपयोग रिवर नॅविगेशनाचो खरो उपयोग अशे तरेच्या रोरो फेरीच्या माध्यमांतून जातलो अशी अपेक्षा करता. आनी हांव मुख्यमंत्र्यान म्हणलात की अन्य जे काही रूट आसा अशे व्हडले तातूंतल्यानी अशा पद्दतीच्यो रोरो जर सुरू केल्यो जाल्यार एक अगदी सुरळीत अशी ट्रान्सपोर्ट वेवस्था ही गोंयची जातली आनी लोकांक दिलासो मेळटलो. एक बरी सेवा ह्या दोन्ही भागांतल्या लोकांक आज उपलब्ध जाल्ली आसा. जेणे करून लोकांक बरीच वरां रावचें पडटालें. ते एकाच टायमाचेर बरेचदा भितरल्यान भायर येतकच परतप कशें टेंशन जातालें. त्यामुळे ह्या फेरी सेवाच्या निमित्तान ह्या रोरो फेरीन एकदा भितर गेलो की त्या सायडीन गाडी भायर काडपाची टेंशन कांयच आसचें ना. आनी वातानुकूलीत म्हणजे एअर कंडिशन भितर सिटां आसा, ओवरऑपची वेवस्था आसा आनी तेचो फायदो डेफिनेटली ह्या चोडणा किंवा भितरी त्या भागांचे लोक वयता तांकां जातलो. आनी गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता ते एक बरें एट्रॅक्शन, कारण तांकां देशभरा भितर अशा पद्दतीची सेवा खंयच ना. ते पळोवपाकूय मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येतले. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आज ही फेरी सेवा जी आसा
ही लोकांक उपलब्ध करून दिल्ली आसा म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. त्या खात्याचे मंत्री सुभाष बाब फडणवीस हांचें अभिनंदन करता. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी मेणकुऱ्या 10 MLD उदक प्रक्रिया प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, थळावे ग्रामपंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मेणकूरच्या देवी माऊली सभाघरात जाल्ल्या कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हो उदका प्रक्रिया प्रकल्प पुरायपणान स्वयंपूर्ण आसतलो अशें सांगलां. थळाव्या धरणांतलें उदक ह्या प्रक्रिया प्रकल्पाक पुरयतले तशेंच उदकाचेर प्रक्रिया लेगीत ह्याच प्रकल्पांत जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. ही बिल्डींग जी बांदता आमी इट इज अ ग्राउंड +5 म्हणजे ताजे कंप्लिटली बेज जे रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन ताच्या उपरांत मल्टीग्रेड प्रेशर फिल्टर्स आनी इट इज IoT बेज स्काडा म्हणजे ताजो कंप्लिटली लॅब टेस्टिंग फॅसिलिटीज ही हांगासरूच जातली. नाल्यार बरेचशे फावटी हाज्या पयलीं प्लांट बांदताले, वॉटर काडले, फिल्टर केले काय धाडले, केन्ना तरी ते वॉटर टेस्टिंगा खातीर पणजे लॅबाक वताले. बट ना, डे टू डे बेसिसचेर 24 वरांनी एकदां उदक जे काडटा ते तपासप आनी ताज्या उपरांत तेजे कंटिन्युअसली मॉनिटर करप ही हेजी आतांची सिस्टम आसा. आनी ताका लागून इवन ही सगळी सिस्टम चलोवपा खातीर ही तांच्याच कडेन दिता आनी ताजो डायरेक्टली रिपोर्टिंग जो आसा तो आमचो चीफ इंजिनियर बेळगांवकर हाका टायम टू टायम डेली वचप हाजी सिस्टम आसा. म्हणजे ताज्या मोबायलाचेर कनेक्टेड आसल्या कारणान उदकाची सगळी क्वॉलिटी कशी आसा ही टोटली ताका वचप हे कंटिन्युअस आसा. मोरजी सार्वजनिक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ तशेंच उत्सव समितीच्या जोडपालवान ओनूच्या चवथी निमतान देणगी कुपनांची सुरवात मार्ना शिवोलेचे सरपंच अमित मोरजकर हांच्या हस्तुकी जाली. ह्या वेळार मार्ना शिवोलेचे आदले पंच प्रवीण कोचरेकार, श्री मोरजय देवस्थान समितीचे अध्यक्ष रामनाथ शेटगांवकार आनी हेर सभासद वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे अमित मोरजकर हांणी चवथी निमतान आयोजीत वेगवेगळ्या उपक्रमाक लागून थळाव्या उत्सवाची पुराय राज्यभर प्रसिद्धी मेळटा, जाका लागून हेर गणेश भक्त लेगीत अर्थीक मजत दिवपाक मुखार सरतात अशें सांगलें. हांव एक्चुअली पळोवंक गेल्यार डेकोरेटर ह्या हॉलान हांव इव्हेंट्स काम घेता आनी तुमचे जे मोरजे जे हॉल आसा खरेंच आयज ग्रो जाता. हांवें पळयलां की डे बाय डे तुमचे जे कार्यक्रम आसा तुमी बरेंचशी बरी नाटकां हाडटा. खरेंच म्हाका एक प्रतिसाद जाता की ती नाटकां खंयसर जायना अशी. बरें ह्या वाटी तुमी गणपती एका प्रोग्रामांत बरेंचशे बरें नाटक हाडलें आहा बॉम्बेच्यान. खरेंच तुमकां वालोर अशेंच तुमी तुमच्या अध्यक्षाक कार्याध्यक्षाक खरें सांगता की अशेंच तुमी हे वर्सान वर्स उत्सव बरे तरेन मनयचो आनी जर आमचे कडसून कितें मदत जाय खरेंच आमी सदांच तयार आसतले. श्री मोरजय देवस्थान समितीचे अध्यक्ष रामनाथ शेटगांवकर हांणी मोरजय देवस्थान समिती वतीन गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळाक पुराय सहकार्य मेळटलें अशी गवाय दिली. चतुर्थीच्या वेळी इतके ते दंग असतात त्याच्यामध्ये की स्वतःचे घरी गणपती असला तरी ते इकडे झडून काम करून योग्य कार्यक्रम आयोजन करतात. तसेच मोरजाई संस्थांच्या ह्या पटांगणामध्ये हा आमचा जो हॉल आहे त्याला जर काही मदत लागली असेल किंवा देवस्थानाकडून काही समजा त्यांची अपेक्षा असेल तर महाजनाची संमती घेऊन त्यांना योग्य मदत केली जाईल. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हरियाला सावन ढोल बजाता आया दिन तक तक मन के मोर नचाता आया मिट्टी में जान जगाता आया किली किली बेगना पदमोदी कुछ कहते हैं ना बहुत और किली किली बेगना वेव समिट 2025 कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर या स्पीक फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज?
नहीं, अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसा उपरांत मुख्यकार पळया मुखावेली खबरो। उत्तराखंडातल्या धामी सरकारा वतीन ऑपरेशन कालनेमी अंतर्गत सेगीत कारवायो चालू आसात। देहरादून पुलिसांनी ह्या कारवाई अंतर्गत सुमार 82 ढोंगी बाबांक अटक केल्या। ह्या ढोंगी बाबांचेर खर कारवाई करपाचे आदेश राज्याचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी दिल्यात। राज्यातल्या हेर कांय सुवातांचेर लेगीत ह्या कारवाई अंतर्गत छापे घालपाचे सत्र चालू आसा। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे देश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम देशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए। हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। सावर्डे 70च्या सरकारी शाळेत वन महोत्सव कार्यावळ आयोजित जाली। गोंयचे रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी मुखेल सोयरे म्हूण ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या बऱ्या हरित पर्यावरणाच्या मोखीविशीं भुरग्यांक रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी मार्गदर्शन केलें। कळटा की आमच्या लोकांच्या मनात कितें आसता, लोकांचो त्रास जाता, केन्ना केन्ना ते कशें आमकां फुडें व्हरचें पडटा, लोकांची समस्या समजून घेवन फुडें व्हरपाचो। हांवें तुमकां आतां झाडां लाय म्हणून सांगली, ती झाडां वेगळ्या कारणां खातीर लावंक जाय। फाल्यां एक झाडां लायल्यार भुरग्यांकय आमकां एक एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टा खातीर एक वेगळ्या तरेचो प्रेम आनी आवड निर्माण करपाक पूण आमी करपाक जाय। आनी तुमी शिकतात न्ही तुमच्या स्कुलान की झाडां लायल्यार ते बी एनवायरमेंटाक एकदम बरें आसता, पूण त्याच तरेन वेगळ्या तरेन आमकां फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना खंयचेय संकल्प घेतला ते वेगळ्या तरेन ते पूर्ण करून तेच्या फाटल्यान कितें तरी एक वेगळ्या तरेन संकल्पना आसता आनी ते संकल्पना फुडें व्हरपाक आमी आमचे डिपार्टमेंट काम करता। गोंय राज्यांत आमी थारायलां की आयज एज्युकेशन डिपार्टमेंटची आयज जी गाडी हांगा आयिल्ली आसा की एज्युकेशन डिपार्टमेंट बरोबर म्हाका दिसता 2 लाख आमी झाडां लायतलीं भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान, आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 3 लाख लावपाचें केलें, म्हणजे टोटली 5 लाख झाडां लावपाचो आमी प्रयत्न आमचो आसतलो आनी म्हाका खात्री आसा की आमकां यश गावतलें। गोंय प्रदेश बायला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतीक्षा नारुलकर खलप हांणी पत्रकार परिशद घेवन हालींच गोंय सरकारान बायलांक रातच्या कामार वचपाक मेळचें हो निर्णय दिल्ल्याचे फाटभुंयेर बायलांनी आपल्या घरच्यांची सहमती घेवनच मागीरूच हे विशीं निर्णय घेतली अशी आस्त उक्तायली। काम आनी संवसार हाचो समतोल दवरून हे विशीं थारावचें अशी सुचोवणी तांणी बायलांक केल्या। आतां ऑफकोर्स खंय तरी एक वर्क लायफ बॅलन्स करचो पडटलो महिलेक। नायट शिफ्ट कम्स विथ इट्स ओन रिस्क, प्रोज एंड कॉन्स एज वेल, बट जी महिला स्वताहून हे डिसिजन घेतली तेंच्यांनी आय एम शुअर विदाउट फॅमिली सपोर्ट नथिंग कॅन बी डन। सो भुरग्यांकूय अशें वी नो दॅट यू नो इट कॅन अफेक्ट, बट आय एम शुअर with consent of the entire family things can be worked out. भारत आणि इंग्लंड मजगती चालू आशिल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर करंड दिसाक तिसऱ्या कस लावपी सामन्याच्या निमाण्या दिसा भारताक 135 धांवड्यांची गरज आशिल्ली। मध्यंतरा मेरेन भारतान 8 गडे वगडावन 112 धांवड्यो केल्ल्यो। हाचे पयलीं इंग्लंडान सगळे गडे वगडावन 192 धांवड्यो केल्ल्यो। भारता खातीर वॉशिंग्टन सुंदर 4 गडे जाल्यार मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमरा हांणी दरेकी 2 गडे बाद केले। 5 सामन्याच्या अँडरसन तेंडुलकर कस लावपी माळेंत सध्या दोनूय पंगडांक 1-1 गूण फावो जाला। पळयाचें तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां।
आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. बिहारात मतदार यादीच्या फेररचणुकेची प्रक्रिया सुरू. 80% परस चड मतदारांनी आपापले गणना अर्ज भरल्यात. विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी घेतली चीनाच्या उपराष्ट्रपतींची भेट. दोनूय देशांमधले संबंध घटमूट करपाच्या नदरेन आसा ही बसका. भारताचे अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला आपली 18 दिसांची आंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटरावेली मोहीम सोंपोवन परत येवपाचे वाटेर. उसापती अशोक गजपती राजू आसतले गोंयचे नवे राज्यपाल. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या जाग्यार राष्ट्रपती कार्यालयांतल्यान जाल्या तांची नियुक्ती. चोडण रायबंदर मार्गार नव्या रो फेरी सेवेक सुरवात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जालें आयज उक्तावण. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.